गोयच्या बऱ्या फुडाराक प्रादेशिक आराखडो 2021 पुराय रद्द करून नवो आराखडो करचो म्हूण गोवन्स फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटान मागणी केल्या। मडगांव लोहिया मैदानाचेर शुक्रारा 22 एप्रिलाक आराखड्याचेर जाहीर सभा जावपाची आसा। नवो प्लान नवो डाटा आनी लोकांच्यो गरजो मतींत घेवन करचो म्हूण एक्टिविस्ट मागतात। गोवन्स फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हो जो फोरम आसा हाजे अंडर 22 एप्रिलाक आमी लोहिया मैदानाचेर 3:30 वरांचेर एक पब्लीक मिटींग दवरलेली आसा। तर पब्लीक मिटींग दवरपाचें मेजर कारण कितें आसा तर जो रिजनल प्लॅन जो आसा जो गोवा सरकारान आतां उगडो केला त्या रिजनल प्लॅनाक विरोध करपा खातीर ह्या खुबश्या दिसांनी गेल्ल्या दिसांनी खुबश्या वेगळ्या वेगळ्या ल्हान ल्हान गांवांनी आनी व्हडल्या गांवांनी आमी मिटिंग्यो घेतल्यो आनी प्रेजेंटेशन दाखयलीं। हें प्रेजेंटेशन रिजनल प्लॅनाचें जें दाखयलें तेन्ना आमी लोकांक दाखोवन दिलें की तांचो गांव कसो पाड जाता तो। ओके, तांच्या गांवांतले उदकाचे पुरवठे, तांच्या गांवांतले दोंगर, तांच्या गांवांतले कुळाच्यो जमनी सगळ्यो सेटलमेंट केल्या हें सगळें तांकां आमी दाखोवन दिलें। आनी हे सगळो प्लॅन जो केला हो अभ्यास नासतना कांयच माहिती नासतना हो प्लॅन केला जाचो पाड जाता। सो हांव सगळ्यां कडेन मागता, हात जोडून मागता लोकां कडेन की तुमी येवचे 22 तारखेक 3:30 वरां लोहिया मैदानाचेर। सगळे आमचे MLAs आसात ते गोंयचे MLA जे आतां 2017 इलेक्शनाक बसून चिंतात तांणी येवचे। सगळे आमचे पंचायत मेंबर्स ऑफ ऑल द पंचायत ऑफ गोवा जिल्ल्याचे आसात तांकां उलो मागता आनी सगळ्या बऱ्या मनाच्या मनशांक जांकां गोंय खंय पावला आनी गोंय कसलें आमकां उरूंक जाय ताचेर तांणी बारकायेन हांगा आयकूंकूच न्हय पूण जें प्रेजेंटेशन जातलें जी आमची इतलो तोकोस घेवन आख्खे गोंयच्या रिजनल प्लॅनाची 2021 हाची स्टडी केल्या आनी ती स्टडी करून आमी लोकांच्या दोळ्या मुखार दवरूंक सोदता हें गोंय खंय पावतलें आनी गोंयकारांक कितें उरतलें। LED नुस्तेमारी वयल्यान पारंपारीक नुस्तेकारां उपरांत गोंयचे नुस्तेमारी बोटवाले नुस्तेमारी मंत्र्याक मेळ्ळे। LED नुस्तेमारी बंद करची न्ही म्हूण आतां ते मागतात। बंदी हाडटा जाल्यार पुराय देशभर हाडात म्हूण तांचो आर्ग्युमेंट। LED नुस्तेमारी बंद करतले म्हूण नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान उलयलो। आतां तो खंय हें प्रकरण मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरतलो। LED लायट इज अ डिस्ट्रॅक्शन आनी फिश काबार जातली म्हणून इट इज नॉट प्रूव्ड दॅट इट इज अ डिस्ट्रक्टिव्ह वे ऑफ फिशिंग। इट इज जस्ट अनदर वे ऑफ फिशिंग, a method of new technology of fishing. That's it. मी सांगला जे पर्यंत बुल ट्रॉलिंग हाय स्पीड बॅन आहा न्हू तेंय बॅन जावपा जाय, कंप्लीट बॅन जावपा जाय, बेस्ट फॉर नॉट ओनली फॉर नेम सेक। इफ LED is really a bad means of destructive means of fishing, it has to be stopped by through central government and entire west coast, not only for particular Goa. मिनिस्टरान किती एश्योरन्स दिले तुमकां? सेंट्रलला घालता म्हणला घालता म्हटलं। Carl traditional fishermen England, they had their views of LED light fishing, where they say that if you use LED lights, the total fish will be over and we are going to face fish famine. So taking into their consideration as to what they have said, I have said that I will ban LED light fishing. Today, the pursuing boat sellers came to tell their views as to what problem they are facing, and then they go beyond 12 nautical miles for fishing. I am not saying I will contradict my statement, but I'll take this up to CM and I'll discuss with CM and we'll take a right decision as to what's to be done. क्रायम ब्रांचीन कळंगुटे अर्ज NGO घेवन शिनळकीचे ऑनलायन रॅकेट फोडले। 4 चलयांक सोडून हाडल्यात ती चंदगड, पंजाब, ठाणे आनी राजस्थानातली। तनया शर्मा म्हणटा ते एजंट बायलेक पुलिसांनी धरल्या, तिका पुलीस लॉकअपात घाल्या। ती नागवाची, चौगांकूय मेरशे अपना घरात धाडल्यात। घेवया एक विराम।